सेवा पखवाडा म्हणजे लोकां खातीर सेवा, लोकांची सेवा, लोकांची वळख आणि गांवांगांवांपर्यंत पावप, हेल्थ कॅम्प करप, कल्चरल सोशल कॅम्प करप, एक तरेन भारतीय जनता पार्टी आपापले कार्यक्रम करता आसतना सरकारातर्फे अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्या डिपार्टमेंटांक एक एक जबाबदारी दिल्ली आसा, जातूंतल्यान तांणी त्या लोकांक, त्या मानकऱ्यांक सगळो आपलो तांचो एक सत्कार करचो, तांची वळख करची, तांणी मोटिवेट बाकीच्यांक करचे, ह्या विचारधारान जबाबदारी दिल्ली आसा. आतां सत्कार जाले आणि सत्कार जाले तेन्ना एक एक महिला वेगळ्या वेगळ्या वर्गांतल्यान डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ आयटींतल्यान तांणी सत्कार सोहळा आयोजीत करून हाडलो. एक म्हणल्यार आमचे नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत 2047 हे 2014च्यान ही वाटचाल सुरू केल्ली आसा आणि ही वाटचाल एकूच आसा की आपले भारत, आमचे भारत विश्वगुरू जावचे हे विचार धरून ते फुडें वता. तांणी जात पात भेदभाव ताचेर उलयले ना. तांणी विकसित भारत घडयता आसतना चारूच खांब्याचेर घडोवया आमी सांगलें. तातूंतल्यान नारी शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 खांब्याचेर बांदीव करून आमी फुडें या आणि ताच्या खातीर वेगळे वेगळे स्किमी, वेगळे वेगळे विचार मांडत गेले. त्या विचारधारान आमी म्हणलें की गोंयांत आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या हातूंतल्यान आमी फुडें आमच्या लोकां कडेन कशें पावूंक शकता. स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना आमची महिलांचो रोल कितें आसतलो, आमचो युवांचो रोल कितें आसतलो, आमचो किसानांचो रोल कितें आसतलो हे वळख करता आसतना आमच्या डिपार्टमेंटातर्फे खास करून युवकांक आणि महिलांचेर लक्ष घालें, जातूंतल्यान तांकां सशक्तीकरणाची भाशा जेन्ना उलयता खऱ्या अर्थान कशें करचें काय म्हणून. एक पयलें आमी की महिला डिजिटल सशक्तीकरण ही स्कीम काडली. महिला डिजिटल सशक्तीकरण म्हणजे कितें, जातूंतल्यान एक महिला गांवांतली, ग्रामीण भागांतली खंयचीय जाली, तिका जेन्ना दिसता की एक स्मार्टफोन आपले भुरगे वापरता आणि आपल्याक वापरपाक त्रास जाता आणि महिला आज फाटल्यान रावना. तुम्ही आज सगळीं आसात ती आज हांगा म्हणटली की सेवा पखवाडा करता आसतना आमचे कार्य कितें आमी करपाक जाता. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी डिपार्टमेंट ऑफ आयटी हे दोनूच, जातूंतल्यान जितले हांव तुमकां आतां पर्यंत स्किमी सांगल्या त्यो, पूण अश्यो विविध डिपार्टमेंटांनी विविध स्किमी अश्यो आसा जातूंतल्यान नारी आनी युवा ह्या दोगांचेर फोकस केले जाल्यार तांकां पाठबळ मेळटा ते मेळटा. पण गरीब कल्याण आनी कृषी म्हणटकच त्या क्षेत्रांत सुद्दां खंयच कमी दवरिल्लें ना.